हे बॉम्ब मारताय सगळ्या हावजांत थोडे जाणां की म्हणटाय गोवा मायल्स बऱ्या पडटा लोकांक. हांव हिंचा आतां लोकां मदें आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी मदें कितें आहा प्रॉब्लेम. ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हणटा ते ट्युरिस्ट व्हरपाचे त्या लोकांक वनाय हे सगळे मिक्स कोताय मिसगायड कोताय लोकांक. हे टूर ऑपरेटर आहाय ते पयलीं खाताय पळय टूर ऑपरेटर पळय आहाय हे बसवाले ते पयलीं मिसगायड कोताय. पयर बाबून म्हाका सांगिल्लें की संवसारभर हें म्हण जाता म्हण कितें जाता म्हणून लोक आसात म्हणून आमकां ट्युरिस्ट लोक तरी ट्युरिस्ट आसतालो 2 पाटी एवॉर्ड केस मेळ्ळे ताका बेस्ट ट्युरिजम म्हणून. ट्युरिस्टां मागीर कोणालें प्रॉब्लेम कांय ना. हांव पयर फाटीं हांव फ्रांसा गेलां म्हाका 10 मिनटां वाटेक 2000 पयशे 2000 तेंगे म्हणजे अबावट मोर दॅन 8-9-10,000 10 मिनटां. सो ट्युरिस्टांले कोणालें प्रॉब्लेम ना. आज हें प्रॉब्लेम आहा तें हे गोंयकारांक काबार करूं सोदता. हांव मागोता आखे गोंयच्या लोकांक सांगपाचें जो तरी आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय तेमी टॅक्सी सोडची म्हणून जाल्यार हांव तेन्ना मानतलो आनी तांकां सगळ्यांक पुर्तुगाला आनी धाडचें खंय इंग्लंडांत. तरी गोंयकार थोडेशे उरले हे आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हर आनी शेकवाले हें आमी सांबाळपा जाय. आनी आमकां कितें बरें पडटा लोकांक पोट मारप सारकें ना. आनी ते पळय आयज तेंगेले बांबोले मीस आहा कर्स घाताले ते कर्स कोणाक लागतले ते कोणाले आनी हेज्या फुडें कर्स घायलो ते बारीक लोकांक कर्स जाता वायट. सो म्हाका जाय एकूय तुगे गोवा माल्साची गाडी गोवा माल्साक आख्खे कोस्टल बेल्टाक तांकां स्टँड दिवपा जायना. आतां ते कोण सांगताय गोवा माल्सा हितून पुश कोताय हितून पुश जाल्यार तांकां 3 स्टँड येतात न्ही ते तर पुश कोताय हेर भोंवडी मरे. तुमी तांकां कोस्टल बेल्टाक कित्याक स्टँड दिताय चोऱ्यां तुमी तांकां कोलवा ट्युरिस्टांक कित्याक दवरताय जबरदस्तीन. सो हांव मागोतां देवान आनी सायबीण हेंचेर तकल्यांक घालचें न्हू त्या गोंयकारांक काबार करचो जाय. आज कितलो जाण गोंयकार ते भुरगे एक एकलो आपल्या एक गाडी घेवन आपल्या फामील पोशिता तेंगेले कर्स घालताय तेंकां लागतले मागीर. सो CZMP प्लॅन म्हटल्यार आमी 10 दिसाचो अल्टिमेट टायम दिल्लो पळय 1-2 दीस मातशे फुडें गेल्ले आसा. कित्याक जाणा आमचे प्रेयर जे आसा पळय ते चालू आसा. काल आमचे बोडगेश्वरा कडेन प्रेयर जाले. आज आमचे मीस आसा आमच्या हांगासर बांबोलीम क्रॉस मीस जातूंत फाल्यां आमकां एक कोर्टाचें लेटर मेळपाचें आसा. सो ताका लागून 2 दीस वयर सकयल जाल्ले आसा. सो ऑन 24th तुमकां सारकें कळटलें तुमकां आफोन ऑन 24th कितें आसा फुडलो प्रोसिजर. ऑन 24th वी आर डिक्लेरींग. तुमी हेजिटेशन बीन करपाचें हेजिटेशन म्हटल्यार हेजिटेशन जातलेंच डेफिनेटली हेजिटेशन जातलें बट आय वील डिक्लेअर यू ऑन 24th. तुमी तेजे पयलीं कॉम्प्रोमायज कांय करपाक सोदना. आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी आहा. आज पासून आमी कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी आसा. बट कितें गव्हर्मेंटूच जर आयकना जाल्यार कसले तरी कॉम्प्रोमायज करतले आमी. CM परत मिटींग घेतली तुमची मिटींग घेता ना CMन अजून मिटींग आमची घेतलेली ना. बट आमचो डिमांड जो आसा पळय तो आमचो डिमांड स्टार्ट टू एंड तोच आसा. तुमी काल पळयलें आसतलें कितें प्रॉब्लम गोवा मायल्साचे हेजे कितें प्रॉब्लम जाता ते आमच्या लोकल टॅक्सीकार आसा तेंचे कडेन सदांच झगडटा हे जाता हेजिटेशन जाता मागीर ते विडियोज काडटा तेजे उपरांत शॅर करतात. तशें जावंक जायना. ह्या खातीर आमी गोवोरमेंटा कडेन मागलेलें की हाचेर कितें तरी सोल्युशन करात म्हणून. तुमचो फक्त डिमांड एकूच ॲप बंद करचो. आमचो डिमांड एकूच ॲप बंद करचो आनी मिटर जे म्हणटा न्हू ते आमी रावंड द टेबल बसया तेजेर चर्चा करुया आनी फुडें या. हें आमचें एकूच हें आशिल्लें. सो तेज्या बरोबरान 24थार आमी तुमकां आफोन सांगतले आमची फुडलें कितें आसा तें. जाल्यार परत पळयात मायकल लोबो हो आमच्या वांगडा आसा सदांच. आतां मिनिस्टर जाल्ल्याच्या कारणान तो वयर उलोवंक शकना. बट आमचे डेलिगेशन म्हाका दिसता पयर गेल्ले की उलोवपाक तांणी सांगलां दिसता की उलोवया म्हणून. पण म्हाका एग्जॅक्ट कितें तें खबर ना अजून पर्यंत. सो पळोवया आतां फुडें कितें अनदर 2-3 days. आफ्टर 2-3 days लेट यू नो.